काणकोण तालुक्यातल्या पोळे वाठारात गोवा कर्नाटक शिमेवयल्या चेकपोस्टार कोरोना वेळार प्रवाशांच्या सोयी खातीर उबारिल्ल्या पब्लीक टॉयलेटाची अवतिकाय जाल्या। लाखांनी रुपया खर्च करून उबारिल्ल्या सुविधांची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान वाठारांत हळशीक पातळ्ळ्या। हाका लागून प्रवाशांक गैरसोयीक तोंड दिवचें पडटा। सरकारान लक्ष घालून हो प्रस्न तडीक लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। हे चित्र आसा पोळे वाठारांतल्या गोंय कर्नाटक शिमेवयल्या चेकपोस्टाचे। कोरोना महामारी वेळार हांगा यो वच करपी नागरिकांच्या नोंदणी खातीर रजिस्ट्रेशन कावंटर उबारिल्लो, तशेंच थंय पब्लीक टॉयलेटी उबारिल्ल्यो। मात आयज ह्या टॉयलेटीची अवतिकाय जाल्या। लाखांनी रुपया खर्च करून उबारिल्ल्या सुविधांची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान वाठारांत हळशीक पातळ्ळ्या। वाठारांत रानूय वाडला, ताका लागून गोंयांत यो वच करपी नागरिकांक त्रास सोंसचो पडटा। सरकारान ह्या प्रकारात बेगोबेग लक्ष घालून हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी आता नागरिक करपाक लागल्यात। कितें आसा 2020 जेन्ना कोवीड आयलें तेन्ना PWDन काय बिल्डिंग्सान कोण तरी थिंगा 2 टॉयलेटी अरेंज केल्ल्यो कित्याक लोकां खातीर। आनी दोनूय चॅकपोस्ट थिंगा गोवा आनी कर्नाटकाची बॉर्डर, त्या बॉर्डरीचेर जेन्ना चॅक करपाक जेन्ना बसी रावता गाडी रावता तेन्ना कोणी एखाद्या वेळार टॉयलेटी वचपा जाल्यार लोकां थिंगा सुविधा म्हण तेमी ती कोविडा टायमार 2020 ती अरेंज केली। पूण आतां जर हालची परिस्थिती जर पळयत 2026 जाल्यार थिंगा ती कांयच अर्थ ना, ताका कोण यूज करपाची परिस्थिती ना। ती तुमी आतां पळयलें आसतलें थिंगा युरेनर जावं ते बाकीचे टॉयलेट आसा पळय ते घाणेरडे इतले जाले आसा कोणूच वचपाक शकपाना तेतून। आनी मेन म्हणल्यार ती खरी अत्यंत गरजेची गजाल, कित्याची गरज आसा। कित्याक ती बॉर्डरीचेर जेन्ना खंयच्योच गाडी जेन्ना ट्युरिस्ट येता जावं आनी कोण येता तेन्ना देंवता चेकअपा खातीर तेन्ना ती टॉयलेट ही सामकी गरजेची। म्हणजे हांव एकूच म्हाका सांगून दिसता आमचे PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत सर, तशें आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेमी तातडीन लक्ष घालून बिफोर मॉन्सून, ऑलरेडी आतां मॉन्सून चालू जालो, तातडीन हें करून ती तितून लक्ष घालून ती ताबडतोब ती अरेंज करून लोकांक तेजी लाभ दिवचो कित्याक यूज करपा खातीर। कित्याक थिंगा टॉयलेटी जायीच बॉर्डर आसल्या कारणान। आनीक अशी पयशे गव्हर्मेंटाचे घालप आनी तेज नंतर तेजी मेंटेन करप ना, मेंटेनन्स जायनासतना रावप हे खरें बरीच गजाल न्हू। कित्याक शेवटी तो लोकांक टॅक्साचो पयसो आसा, ते पयशे मोडले सगळे केल्ले पूण तेजे मेंटेन करून दवरपा जाय आसलें। तरी सुद्दां आतां परत एक फावटी सरकारान तेतून लक्ष घालून ते लोकांक बरे भशेन ती करून लोकांक वापरूंक दिवची। आमी सद्याक आसात पोळ्या, हो जावन आसा पोळ्या चेकपोस्ट, ज्या जाग्यार कर्नाटकांतल्यान येयल्ल्यो बश्यो हांगा चेकींग जाता, तर गोंयांसान कर्नाटका वचपी ह्या जाग्यार चेकींग जाता। 2020 सबंद देशाक वर्ल्डाक कोरोना जालो, त्या कोरोना वेळार ह्या पोळ्यांक एक रजिस्ट्रेशन कावंटर उबी केलो, तो हो जावन आसा। ह्या रजिस्ट्रेशन कावंटराची सद्या 12 बेस्तार 13 शुक्रार अशी परिस्थिती जाल्ली आहा। कोणच ना थंय, लोक मोडले आहा, भितर कांयच ना। आनी त्याच वेळार हांगासरल्या येणाऱ्या वाटसरूंक खंय तरी टॉयलेटीक मुतपा वचपाक टॉयलेट म्हणून बांदल्यो, 2 जेंट्सां खातीर आनी 2 लेडिसां खातीर। देशाचो पंतप्रधान म्हणटा की प्रत्येक मनशाक शौचालय हें दिवपा जाय, शौचालयाची आमी तांकां वेवस्था करपा जाय। गेल्ल्या 6 वर्सां ह्या जाग्यार बांदले पोळ्या हेजेर आज बिवारस स्थितीन हो टॉयलेट आनी हें रजिस्ट्रेशन कावंटर आहा। गोंय सरकारचे संबंधीत डिपार्टमेंट न्हिदलं काय कितें असोच प्रश्न पडटा। देशाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुलभ टॉयलेट किंवा टॉयलेटीच्या बाबतींत अत्यंत जागृत आसून सुद्दां तांणी संबंद देशभर टॉयलेट आनी वचत थंय शौचालयाची लोकां खातीर वेवस्था केला। पोळ्या सावन येवपी लोक किंवा कर्नाटकांतल्यान येवपी लोक किंवा गोंया सावन येवपी लोक प्रत्येक ह्या चिकनाकाचेर थांबता। कांय बायलो तितून मोठ्या प्रमाणात आसा, खंय तांणी टॉयलेटीक वचप, खंय तांणी आपले युरीन पास करप, हो एक मोठो प्रश्न आसा। गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार।